एक फ्रेंडान म्हाका सांगलेलें की फ्लॅट आतां मनीस बरो म्हणून आनी म्हाजे 3-4 फ्रेंडांनी घेतलेले. कोणे 24 लाख इन्वेस्ट केला, कोणे 6 लाख इन्वेस्ट केला. तो आनी ताणें सांगलें म्हाका हो मनीस बरो म्हणून. मागीर हांव वचून तेज्या ऑफिसान मेळलो. मूर अशें म्हाजें आतां कितें आहा प्रॉब्लम आहा, म्हाका मातशें घर जाय आसलें म्हणून. ताणें सांगलें ओके बरें म्हणून म्हाका ताणें जॉगस पार्का कडेन चिकालीम आनंद रेजिडेन्सीन थंय म्हाका ताणें फ्लॅट दाखयलो आनी आमी ओके डन केलें 5.5 लाखान. मागीर आमी घरा गेले. मागीर ताणें म्हाका 2 वरान फोन केलो परत. रवी तुजें एग्रीमेंट रेडी आसा, मातसो यो पळय म्हणून. मागीर एग्रीमेंट पळयलें हांवें. ओके तूं म्हाका फ्लॅट दी, मागीर हांव तुका पयशे दिता म्हणून हांवें ताका सांगलें. ओके म्हणून मागीर ताणें म्हणलें म्हाका 25 तारखेक तूं दिता, फाल्यां पेमेंट कर म्हणून. ओके म्हणलें. मागीर हांवें ताका पेमेंट केलो. 25 तारखेक ताका फोन मारलो हांवें, भाई म्हाका फ्लॅट दिता. तो म्हणपाक लागलो ना, ओनराच्या घरान कोण गेस्ट येयला, 2 दिसांनी तुका दिता म्हणून. म्हणल्यार 29तार. परत हांवें 29तार ताका फोन मारलो. तो म्हणपाक लागलो फाल्यांचो 1 दीस राव, एग्रीमेंट 1 तारखेच्यान फ्रेश मंथान करया म्हणपाक लागलो. ओके म्हणलें. हांवें परत ताका 1 तारखेक सकाळीं फोन मारलो हांवें. म्हणल्यार तो फोन स्विच ऑफ येयलो. मागीर म्हाका कोणें फ्रेंडान सांगलेलो पळय तो म्हणून ताका फोन केलो हांवें. म्हणल्यार तोय म्हणपाक लागलो हय तुजो फोन बंद येता म्हणून. मागीर हांव काडलो आनी डायरेक्ट ओनराक मेळलो चिकालिमान. खंयचो फ्लॅट दाखयल्लो पळय तो. त्या ओनराक वचून ते ओनर म्हणपाक लागले तुमी येवन फ्लॅट पळोवन गेला, तेज्या उपरांत ताणें आमच्या वांगडा कांय कॉन्टॅक्ट करूंक ना. हांवें काडून 25 तारखेक तो फ्लॅट दुसऱ्याक भाड्याक दिलो म्हणून. मागीर अशें जालें. मागीर हांवें 2 दीस पयले मागीर कांय कॉन्टॅक्ट जावंक ना. मागीर हांवें कोणे म्हाज्या फ्रेंडांनी बीन घेतलेले तांकां कॉन्टॅक्ट केलो. मागीर तेंच्यांनी आनी कोणाक कॉन्टॅक्ट केले. अशें कॉन्टॅक्ट करून आमी आतां इतके जाण जमा जाला. हे इतके न्हू, आनी खूब जाणां. थोड्यांक खबर ना आतां. 5.5 लाख, 5.5 लाख, हो 6 लाख, हो तो 11 लाख. तुमकां किती दिसता कितके अशे अरावंड पयशे आसतले? म्हाका दिसता खूब जाणां 10-12 करोड तरी वयतले. 10-12 करोड वयतले आनी खूब जाणां थोड्यांक खबर ना. सध्या कितके अशे फॅमिलीचे येयला तुमी हांगा? आतां 50 वयर फॅमिली आहा. आतां थोडे कामाक गेला, थोडे येवंक ना. बाद में मेरा एक एक्सीडेंट की वजह से नेवी में वो टाइम पे जीएमसी में बार बार जाने को अलाउ नहीं किया, तो हम लोग घर छोड़ के हमको बाहर आना पड़ा. उसके बाद में हम लोग को नूर मिला. नूर क्या बोलने लगा है कि हर महीना अगर आप लोग रेंट भरते हो तो आपका रेंट जाहिर जाता है. तो अगर आप लोग लीज में लेते हो तो लीज में लेने वाला पैसा मैं आपको 3 साल या 4 साल बाद में मैं आपको रिटर्न करता हूँ. नोटरी करवाऊंगा, एग्रीमेंट करवाऊंगा. मेरा ओनर के साथ बात हुआ है, पीसीसी करवाया, सब कुछ करवाया. हर एक घर में ओनर का प्रॉब्लम है बोल के उसने दूसरा घर दिया. उसको 3 लाख दे के हम लोग को 1.5 साल हो रहा है अभी. लेकिन वो तभी से क्या बोलने लगा, पहले वाला घर छोटा है तो मैं 6000 लेता हूँ भाड़ा, तो ठीक है. अभी वाला घर तुम्हारा 2 BHK है, जबकि हमने उससे पैसे मांगा था कि नूर हम लोग को नहीं चाहिए दूसरा घर. 1 साल में हम लोग ने 2 घर चेंज किया था. तीसरा घर हम लोग उसको क्या बोला, हम लोग को और चेंज नहीं करना, हमारा पैसे वापस करो. वो क्या बोला, अभी मैं कहीं पे इन्वेस्ट किया पैसा, इतना जल्दी मेरे पास पैसा नहीं आएगा. आप लोग को 1 साल के लिए मैं तब तक दूसरा घर देता. तो अब ये घर जैसा आया, वो क्या बोलने लगा, हर महीना मैं तुम्हारे लिए 12,000 क्यों भरूं. वो 3 लाख भी नहीं देने लगा. वो बोलने लगा मैं 12,000 क्यों भरूं, या तो हर महीना आप लोग मेरे को 5,000 और दो, या तो मेरे को और 1 लाख दो, या तो मेरे पास 6 लाख का पार्टी है, मैं 6 लाख उन लोग के पास ले लूँगा तो तुम लोग को घर खाली करना पड़ेगा. अभी मेरे घर में मेरे डैडी को TB है 4th स्टेज, वो बेड रेस्ट पे है. तो मैं उन लोग को लेके बारिश के टाइम पे कहाँ भटकूंगी बार बार बोल के मैं उसको लोन काटी. पहले 3 लाख हम लोग ने गोल्ड पूरा रखे, गोल्ड लोन मुथूट में 1 लाख दिया उसको. अभी हम लोग इस बार उसमें बैठे थे कि वो अगर वापस 3 लाख देगा तो मैं लोगों का उधार वापस चुकाऊंगी या मैं वापस वो गोल्ड लोन निकालूंगी वापस. लेकिन वो पूरा पैसा ही लेके गया. अभी मैं रेंट नहीं भरने का बोल को उसको पैसा उधार करके दिया. वो हेल्प करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है. अभी जब तक ऊपर से हम लोग ऑर्डर्स नहीं आएगा, हम लोग हमारा जो भी केसेस है हम लोग रिटर्न नहीं लेने वाला है. अभी हम लोग पुलिस लोग और CM लोग से रिक्वेस्ट करेगा कि उन लोग ही हमारे लिए कुछ करें. हमारा पैसा हम लोग को वापस चाहिए. वो किधर भी गया, कहाँ से उठाएंगे वो हमको पता नहीं है. तुम लोग को कैसा पता चला कि वो उसने चीटिंग की है? चीटिंग किया बोल के कैसे नहीं पता चलेगा, जब पता नहीं है ना. कैसा पता चला वो आदमी सामने? ते कितें गाण धरून आनी हांगा पावला. ते बारीक बारीक रूम आसा आनी खंयची भुरगीं कितें आसता न्ही भुरग्यांचे. एक दीस हांगा रावूंक दिना घरान म्हणून मोठे घर धर म्हणून आले भुरगीं. ताका लागून मोठे घर धरले. ते गाण धरून हांवें एक घराक पावले. खाली कर म्हणटा आतां भाड्याक म्हणून दिल्ले आहा. आनी ताणें आमकां दाखयल्लें आसा की लायक हे काय तो बिजनस आसा तो त्या बिजनसान घालतलो. 5 वर्सांनी तुमकां ते पयशे रिटर्न गावतले. तितून ताणें एग्रीमेंट केल्लो आसा. हो एग्रीमेंटाचो पेपर आसा तेजो, तितून ताणें केल्लें आसा. हे ताणें एक सगळें बरयल्लें आहा हितून.
आणि आपण हांगर ताणें दाखयल्लें आसा ते 4 लाख आपल्यान तेंच्या कडल्यान घेतलेले आसा म्हणून आनी सो एन सो तो रिटर्न दितलो म्हणून तांच्या कडेन केल्लो आहा. फ्लॅट ओनर्स आहा तेंच्या कडेन 1 वर्स केल्लें आहा आनी आमच्या कडेन ताणें केल्लो आहा 5 वर्सां आनी ताणें पेपरार क्लियर बरयल्लें आसा हेजेर की दर वर्सा तो रिन्यू करतलो म्हणून. बट आमकां आतां हें जाला की आमची आवय म्हाजी आवय आसा म्हाजी भयण आसा तेंचे आख्खे तेंच्यांनी पयशे तेंचे कडेन कितले पयशे आसले तेंचे भांगर सगळे बँकेन लोन दिल्ले आसा आनी घराचे ओनर्स जे आसा ते आमकां फोन मारता की ताणें आपले पयशे दिवंक ना ताणें रुमाचें भाडें भरूंक ना आनी ती आमकां त्रास करता बाबा ती कितें म्हणटा आमकां काय लेना देना ना ते सगळे केल्ले आसा ते नूर अहमदान केल्ले आसा. आमकां थंय हांगर आतां आमी आमच्या कडेन खावपाक सुद्दां सारके हाल जाले हे आयकोन. ते भुरगे कितले भुरगे आसतले हांगर कितले बायलां आसतली जे ल्हान गरीब आसतले ते हय हय हो चॅक दिल्लो आसा ताणें तो ब्लँक चॅक दिल्लो आसा डबल क्रॉस केल्लो आसा ताणें आनी सांगला 4 लाख म्हणून घातलेले आहा तेजे आनी ताणें आनी एक एग्रीमेंट केल्लो आसा तो तो सोडपाक गेलो म्हणून आमी विश्वासून दिले तेजे आमी आनी आमकां तो असो केलो मातशें आमकां कितें आमकां पयशे करा तुमी आमकां हेल्प करा मातशें तुमी आमी म्हाका देखून मागता की आमकां हेल्प जाय म्हणून. तुम्ही 4 लाख दिला आमी 4 लाखूच दिले आहा तेका भयणाक. असा तो वास्को तेजी ऑफिस आहा आपणा बाजारान. आता तो आमकां खबर ना आता दुसरे लोकांक घेतले म्हणून आमी गेले तेजी वांगडान आनी तो एका इतले विश्वास दाखयले इतले लोकांची पेपर दाखयले म्हूण आमी तेजी वांगडान गेले आनी तेणी सांगले आमकां आमी फ्रॉड न्हू इतले बरे अशे तशे देवाची नांव आल्लाची नांव सगळ्यांची नांव घेतले आनी आमी आता तेका 4 लाख दिले. आता आमी 4 म्हयने ते रुमान न्ही वाडे मदर मर्सी कडेन इस्कुलान आमकां फ्लॅट दाखयले. आता तो भाडेय दिवना काय दिवना तो आता फ्रॉड म्हणून गेलो. आता फोनय तो काडिना आता 1 वीक जालो तो फोनय काडिना. कितें जालें म्हणल्यार आयज म्हाजो चेडो कामाक वतालो एअरपोर्टार तेणें तो केन्ना केन्ना जेवपाक येतालो हॉटेलान तो हॉटेलान आसतलो परबात हॉटेलान आनी तो म्हाजो चेडो सांगपाक लागलो पयशेची घर फ्लॅट आसा आनी म्हाज्या मांगरान घर आहलें मांगरान घर इकलें हांवें इकून हांवें ताका पयशे दिले. हांव आतां जावं आतां 15 म्हयने जाले हांव आसा दाबोलीम. तेणें ताका काय भाडे बिडे काय फारीक करूंक ना कांय ना. आतां तेंच्यांनी म्हाका सांगता की तुमी भाडे दिया नाल्यार रूम खाली करा म्हणून. आतां घर इकून पयशे दिला हांव खंय वचूं. कितले पैसे दिले तुका? हांव 4 लाख रुपया दिला ताका. कोणाक दिले तुवें? नूर अहमदाक. आनी तेणें तूं कितें सांगलें तुका कितें म्हाका सांगलें की फ्लॅट म्हाजी आसा तूं कांय टेंशन घे नाका फ्लॅटाची कितें आसा तें हांव पळयतां अशें म्हणून आमकां सांगलें. फ्लॅट दाखयलें तेणें आमकां फ्लॅट दाखयलो म्हणून म्हाका फ्लॅट पळयले ते फ्लॅट पळयले उपरांत म्हाका एग्री जालें तेणी कितें पेपर आमकां दाखयले नोटरी बीन केला आमची आनी चॅक हांव ताका बँकेसून चॅक दिल्ले भरून दिल्ले पयशांची अशें जालें आमचेर. आमकां कितें आतां आमी खंय वचपाक जाय आमकां खंय जागो ना. फ्लॅट खंय आसा? आतां दाबोलीम विशाल मकाणबाट. हय तो फ्लॅटान तूं चॅक केलें मागीर? ना कांय चॅक करूंक ना. आतां कितें म्हणटा तो फ्लॅटान तूं? पेपर करून सगळ्यांक दिला. ना आतां ते फ्लॅटवालो कितें म्हणटा आतां तूं आतां भाडे दिया नाल्यार रूम खाली करा. तुमकां कितें दुबाव आहा? तो फ्लॅट वालो इन्वॉल्ड आहा हितून? हां इतना फ्लॅटवाले काय इन्वॉल्ड ना. तेजेय तेणे बाबड्यान चॅक दिला ताका भाडे दिवंक ना. चॅक दिला ताका 3 म्हयन्याची चॅक दिला. तेजे फोटो ताणें वेगळ्याचो फ्लॅट घेवन तुमकां आमकां दिला. तेणे एग्रीमेंट तेंचे कडेन केला आनी तेणे आमचे कडेन एग्रीमेंट केला. तो नूर मोहम्मद कौन था? नूर मोहम्मद. नूर मोहम्मद हर एक एग्रीमेंट है ना उसको वाइफ के साथ भी वो निकालना.